नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडता आणि दीप्ती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयली पळोवच्यो मुखेल खबरो। म्हजे घर येवजण 4 तारखेर करतले लॉन्च कार्यावळीक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मुखेल सोयरे म्हणून रावतले हजर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांची माहिती। कोलवा दाताच्या क्लिनिकाक लागला उजो फालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो हाडलो नियंत्रणात उजो लागपा फाटलें कारण मात अजून जावंक ना स्पश्ट। पणजूंच्या व्हाळात हॉटेलवाले उडयतात कोयर व्हाळाचे उदक प्रदूषित पंचायतीन तशेंच संबंधित प्रशासनान घालचे लक्ष थळाव्यांची मागणी। मंत्री रमेश तवडकर आणि आमदार गोविंद गावडे मदीं ना कसलेच कोफुसा पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांची जाप। भाजपाच्या आमदार कार्यकर्त्यांनो सोडची हलकटपणात स्वप्नेशान काढिल्लो व्हिडिओ उपरांत भाजपा कार्यकर्त्यान स्वप्नेशाक काढलो वडीर प्रकरण पावल्या पुलिसांन मेरेन विजया म्हणटा भाजपा जावन रावल्या बाउन्सर जनता पार्टी। आणि कापस्ताद आसा जाल्यार मुरगांवच्या एका तरी घराक हात लावन दाखोवचो आमदार संकल्प आमोणकाराची एमपी एक शिटकावणी। आता खबरो विस्तारान 1972च्या पयली सर्वे प्लॅनाचेर आशिल्ली घरां आनी दुकानां मोडून उडोवचे नात तशेंच 1/14च्या उतार्याचेर नांव आशिल्ल्या घरांकूय हात लावचे नात म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। म्हजे घर येवजणेचे अर्ज 4 ऑक्टोबराक दितले। म्हजे घर येवजणेचे अर्ज 4 ऑक्टोबराक उपलब्ध करून दितले। पंचायतींनी हाची दखल घेवन ते अर्ज लोकांक उपलब्ध करून दिवचे। 2014 पयलींची मोकाशे आलवारा आनी सरकारी जमनींचेर आशिल्ली घरां कायदेशीर करतले। कितले पयशे घेवप ते सरकार नोटिफाय करतले। 6 म्हयन्या भितर हे अर्ज भरून लोकांनी मामलेदार कार्यालयात दिवचे। कोमुनिदाद जमनीत आशिल्ली 2014 पयलींची घरां कायदेशीर करतले हाचे अर्ज 4 तारखेर उपलब्ध करून दितले। रोका कायद्या खाला बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करतले। 2014 पयलीं आपल्या वैयक्तीक जमनीत बांदिल्ली घरां लेगीत कायदेशीर करतले। पुनर्वसन केल्ल्या लोकांक दिल्ले फ्लॅटूय सरकार कायदेशीर करून दितले। श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर ही येवजण लॉन्च करतले। हे कार्यावळीक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मुखेल सोयरे म्हणून हजर रावतले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। म्हजे घर योजना ही आमी येता त्या 4 ऑक्टोबराक श्यामाप्रसाद मुखर्जी म्हणजे फुडल्या शेनवारा सांजचे आमी 4 वरांचेर माननाधिक होम मिनिस्टर अमित शाह हांच्या हस्ते ह्या कार्यावळीचे उक्तावण करतले। हितूर वेगवेगळे 10 कंपोनंट येता। ह्या वेगवेगळ्या 10 कंपोनंटांनी आमी हे रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न हो आमच्या सरकारात केला। हांव मुद्दामून सांगता की सगळ्या जाणांनी ह्या कार्यक्रमा खातीर म्हजे घर ह्या योजनेच्या कार्यक्रमा खातीर श्यामाप्रसाद मुखर्जी शेनवार दीस 4 वरांचेर उपस्थित रावचे। म्हज्या घर योजनेचे फॉर्म तेसता जो थंयसर येता ताका इजिली अवेलेबल जातलो। वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो म्हज्या घरात असलेल्यो योजना ह्यो तेस्ताच्यान सुरू जातल्यो। हेतूंतली पयली योजना आमी जे म्हटलां की बायफर्केशन ऑफ द हाऊस जे म्हटलां की 3 दिसाच्या भितर पंचायत सेक्रेटरी हांणी जर दोनूय भावांनी आपले घर ए आनी बी करून दी म्हटलें आसत जाल्यार जो तेच्या घराचो नंबर आसा फॉर एग्जाम्पल 37 जाल्यार तो 37A 37B हो तेणी करून दिवपाक जाय जेणे करून गांवांतले तंटे गांवांतल्यो झगड्यो घरांतल्यो झगड्यो हे कमी जातल्यो। दोनूय भावांक वेगळी लायट कनेक्शन वॉटर कनेक्शन घेवपा खातीरूय तांकां बरें पडटलें। पंचायतीकूय बी वेगळो हाऊस टॅक्स आनी गार्बेज टॅक्स हो कलेक्ट करपाक मेळटलो। त्या खातीर तांकां बायफर्केशन ऑफ द हाऊस दिवप म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत हे तांकां बंधनकारक आसा आनी तांच्यांनी ते दिवचे जेणे करून उदक लायट हे लोकांक वेगळे घेवपाक मेळटलें। आनी ताका म्हाका दिसता पंचायतींनी सहकार्य करचें। खंयसरूच पंचायत मिटिंगेक रावपाची गरज ना। तांच्यांनी एप्लिकेशन दिल्या उपरांत पंचायत सेक्रेटरीनी इनिशिएटिव्स घेवन आनी म्युनिसिपालिटीच्या सीओन इनिशिएटिव्स घेवन हे बायफर्केशन सर्टिफिकेट्स जी आहा ही दिवप गरजेचें आसा। 1972च्या पयलींचें घर हे घर रेग्युलर आनी कायदेशीर घर करपा खातीर म्हजे घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत तेका जी आमी सनद सर्टिफिकेट म्हणजे 1972च्या पयलीं तेजें घर हें प्लॅनाचेर लागलेलें घर आसा। 1 and 14 तेजे हाऊस ओन बाय म्हणून अदर कॉलमांत किंवा डायरेक्टली ताजें नांव आसा। त्या मनशाक फाल्यां सकाळीं जर आपलो
सनद सर्टिफिकेट दिवपाक जाय जाल्यार ओन्ली 1000 रुपीज भरून ताका डेप्युटी कलेक्टरांतल्यान ताका सनद सर्टिफिकेट मेळटली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कोलवा दाताच्या क्लिनिकाक उजो लागपाची घडणूक घडली. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक रोखडेच कळीत केले. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो, मात उजो लागपा फाटलें नेमकें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. आमकां कॉल आयिल्ले 9:02 मिनिट्सान. ओके, इमिजिएटली उजो लागला म्हणून एका डेंटल क्लिनिकाक SF3 मिरास अपार्टमेंट हे बिल्डिंगेक कोलवा जंक्शनाचेर. सो इमिजिएटली आमी टर्न आवट केलो आनी जेन्ना पावले तेन्ना स्मोक सगळे स्प्रेड भायल्यान स्प्रेड जालो. इमिजिएटली आमी फायर फायटींग बोर्ड वचून फायर फायटींग केलें भितर फर्स्ट फ्लोराचेर. आनी त्या वरदान सगळें मेन रिसेप्शन थिंगा तेजो जो उजो स्टार्ट जाला. मेन क्लिनिकल तेगे इक्विपमेंट्स आहाय ती सायडीन आहाय आनी मेन रिसेप्शन जे भितर सरता थिंगाच तो उजो तेणी तो पयलो म्हणजे ते ट्राय केली पालोवपाक एक सायडीन पेटला. तो एक्चुली तो चड जाल्लो एक्सटिंग्विशर घेवन तेणी ट्राय केली म्हळ्यार तांचे लागीं जावंक ना. सो इमिजिएटली आमी येवन फर्स्ट फ्लोराचेर मुखा वयले उजो पालयलो आनी वयले फ्लॅट वयर आनी सेकंड फ्लोराचेर फ्लॅट आहा. सो तितून सगळो तो हिटेन भितर धुंवर मारला. ते फ्लॅट बंद आहा ती कोण रावना हिंगा गोंयांत ना दिसता ती. सो इमिजिएटली ते आमी ओपन चॅक केला. थिंगा सगळो स्मोक आहा, वेंटिलेशन ओपन केल्ले विंडोज आनी तो स्मोक भायर सरला म्हणजे क्लीन जाल्लें आहा आनी कांयच ना थिंगा. वयर कांय उजो कांय ना. सकलूच तेंचे उजो पेटोन ते डॅमेज जाल्ले आहा. उजो कसो आतां कोण जाणा चडसो इलेक्ट्रीक हे बंद मारलेले आनी ते रिसेप्शनाचे कंप्युटर आनी ते तशें चाललेले ते सायडीन तोच पेटला. चड करून इलेक्ट्रीक चड सर्किट कितें जावन इलेक्ट्रीक जावन तिका उजो पेटोवंक शकता. नाजाल्यार ते कोण भितर नासलेलो. ते ओपन करून जेन्ना पयलो तेन्ना ताका तो उजो पेटला म्हणून कळला. डॉक्टर लॉस 2-3 or 4 लाख देखून सांगूंक शकना कित्याक तेणे एस्टिमेट आतां 3 लाख जावपाक शकता. एस्टिमेट दिवंक ना कित्याक पयलीं तेगे हें डेकोरेशन ते फॅन्सी आहा तितलें सगळें लासून गेलां आनी कंप्युटरूय गेले. फॅनूय गेल्या, सायडीक विंडोज ग्लासीस सगळे तुटून गेल्या. भितर हें आहलें पळय फॅन्सी कबर्ड्स बी आहलेले सगळे लासले. हणजूण वळात हॉटेलवाले रातच्या वेळार कोयर हाडून उडयतात. ताका लागून व्हाळाचें उदक पुरायपणान प्रदुशीत जालां. तशेंच कोयर भरिल्ल्यान उदकाकूय व्हांवपाक वाट मेळना. पंचायतीन तशेंच संबंदीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालून कोयर उडयता तांचेर दंडात्मक कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पंचायत व्हरता रे सगळे मात ते कितें आतां कोण हाडून उडयता पळय सगळे नाका जाल्ले हाडून मरे हाडून झोरीचे पळय कशें उदक हांगा पळय उदक साप उदक हाडून सगळो मरे कसो हाडून उडयता रातचो रे सगळो. कितें तूं म्हाका सांग आमी कितें करपाचें? तूं म्हाका सांग. पंचायत व्हरता आनी पंचायत आतां कोण उडयता आतां कोणाक खबर? कोण रेस्टॉरंटवालेच चलयता ते रेस्टॉरंटाचेच वाल्याचेच सगळी गार्बेज बोर्ड काम उडयता कसली सुंगटाची बोर्ड काम आनी कितें रे सगळें वाहन तुका नाका. तुका दिसता की आतां हालीं पंचायतीन कॅमेरा हाडलेले ग्रामसभा सांगलेले हय हांगासर कॅमेरा बसोवचो दिसता तुका? ना बसोवंक जाव रे पळोवंक वचत जाल्यार कितें आहा तें बरें न्हू पळोवंक वचत बसयत जाल्यार. सगळो पळय हांगा वाहन पळय हॉटेलवाले आमचे जे हे भायल्यांक पळय हॉटेलां चलोवंक दितात सगळो गार्बेज पळय आमकां गांवकारांक हो. आमी हालीं इतलेंच मागता की बाबा आमचे पंचायत फायन मारता ती मातशी डबल करची आनी मातशें स्ट्रीक रावचें. आमची पंचायत बरें काम करता बट खंयचोच ना खंयचो तरी आमच्या पंचायतीन मातशें आनीक स्ट्रॉंग आनी स्ट्रीक रावचें हॉटेलकारांक. स्ट्रिक्टली तांकां सांगचें बाबा तुमची गार्बेज ही उडोवची न्हू. आनी ही न्हू की बाबा एकलो 2 जाण हे सगळे चडशे 99% भायले जे आवटसायडर आहा हे गार्बेज करतात हांगा. हांवेंनूच कितले फावटी धरलेले आहात. वयल्यान तांकां सांगलेलें आहा बाबा तुमकां सेकंड टायम दिसता तुमकां पुलिशेन व्हरतले म्हणून. तर हांव मागता पंचायती कडेन स्पेशली सगळ्या हॉटेलकारांक एक नोटीस काडचो की बाबा तुमची गार्बेज भायर पडची न्हू. इवन हांव उडयता जाल्यार म्हाकाय तोच फायन मारचो वो दुसरे हॉटेलकार. आनी हें करचें की बाबा एका हॉटेलकाराक लागून दुसरे हॉटेलकार त्रास भोगूंक जाय. तेन्नाच हांव पयल्या उपरांत म्हणटलें तूं उडयनाका तेन्नाच हें सामकें सुदारतलें. कित्याक आतां हांव करिना म्हणटकूच म्हाका पडलेलें ना दुसऱ्याचें. तें म्हाकाय दुसऱ्याचें पडलेलें आहा म्हाका फायन पडटा कित्याक ताका लागून म्हाका तर फायन पडटा तेन्ना हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो की बाबा दुसरोय हांगर कचरो उडोवचो ना म्हणून.
मंत्री रमेश तवडकर आणि आमदार गोविंद गावडे मध्ये बरेच पेटला. तांच्यामधलं वाद गांवार गेला अशें आसतनाय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता तांच्यामदी कसलोच वाद ना म्हणून. पळयात पुराय बातमी. मंत्री रमेश तवडकार आणि आमदार गोविंद गावडे मदी आरोप प्रत्यारोपाचे नाटक रंगला. ह्या नादी जायते फावट आमदार गोविंद गावडे नाव घेनासतना मंत्री रमेश तवडकराचेर फोग काडिल्लो. इतले दीस वोग्गी आशिल्ल्या मंत्री रमेश तवडकरान फाटल्या सप्तकात पत्रकार परिशद घेवन आमदार गोविंद गावडेक उजरावन काडिल्लो. ते उपरांत गोविंदानूय रमेश तवडकराचेर उतरांची फार पेटयल्ले. हे विशीं आयज मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो सांगता दोगांय मदीं कसलेच कोफुसांव ना खंय. आयकात ताचें म्हणणें. तुमचे एक मंत्री आणि आमदारा भितर कोफुसांव सोंपत ना. तुम्ही कितें तेंच्या वांगडा मिटींग बी कितें करपाचें थारायल्या? अरे मंत्री आणि आमदाराच्या भितर कोफुसांव काय ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. भाजपाच्या आमदार आणि कार्यकर्त्यांनो तुम्ही ती हलकटपणा सोडची आणि नवरात्रा मनोवची न्ही या स्वप्नेश शेल्लेकराच्या उतरावेल्यान चाळवल्ल्या भाजपा कार्यकर्त्यान स्वप्नेश शेल्लेकराक फोन करून ताका बरोच उजरावन काढलो. भाजपा कार्यकर्त्याचो हो फोन कॉल रेकॉर्ड करून स्वप्नेशान पुलिशेंत कागाळ केल्या. भाजपा कार्यकर्त्याक स्वप्नेश शेल्लेकराक कित्याक फोन करचो पडलो तांच्या मदले नेमके कोफुसांव कितें जाणा जावन घेवपा खातीर पळयात पुराय बातमी. बीजेपीचे जे मुखेलमंत्रीच्या पदान जे आमदार आसा, कार्यकर्ते आसा, तांकां मतां घालपी लोक आहा किंवा सहानुभूती करपी जे दिवपी जे लोक आसा पळय, तांकां एक सजेशन. तुमी ती हलकटपणां सोडची आनी नवरात्रा मनोवची न्हू. तू कोणाच्या अगेन्स्ट उलय, पण भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचेर आणि आम्ही देशप्रेमीच्यार उलयशे न्हू. नाल्यार कशें जातल्यान विशय डायवर्ट आयकून घे. मागीर म्हाका कितें सांगूंक जाय तें सांग. बाकीचें कर तूं. तुज्या कडेन हांव 100% आहा गोंय साल्वार करपाक. पूण तूं जर आमकां सगल्यांक एके माळयेन हे करताय न्हू, जाल्यार तूं चुकीचें करताय. भाजपाच्या आमदार आणि कार्यकर्त्यांनो तुम्ही ती हलकटपणा सोडची आणि नवरात्रा मनोवची न्ही. तिसऱ्या आणि चौथ्या दिसा जाल्यार तुम्ही देवीचे तोंड लेगीत पळोवचें न्हू अशें म्हणून स्वप्नेश शेर्लेकरान टायगर रिझर्वाच्या प्रस्नावेल्यान भाजपाचे आमदार आणि कार्यकर्त्यांचेर फोग काडिल्लो. आयकात स्वप्नेश शेर्लेकरान नेमके कितें म्हटलां तें. बीजेपीचे जे मुखेलमंत्रीच्या पदान जे आमदार आसा, कार्यकर्ते आसा, तांकां मतां घालपी लोक आहा किंवा सहानुभूती करपी जे दिवपी जे लोक आसा पळय, तांकां एक सजेशन. तुमी ती हलकटपणां सोडची आनी नवरात्रा मनोवची न्हू, पुजची न्हू तुमी. आनी स्पेसिफिकली तिसरो आनी चवथो दीस तर तुमी कांयच करचें न्हू. तुमी देवाच्या तोंडान सुद्दां पळोवचें न्हू. कित्याक तर तुमी श्रीदेवी चंद्रघाटा आनी श्रीदेवी कुसमांडा ही जी आसा तिचें वाहन पळया. तिचें वाहन वाघ. तशेंच काल जेन्ना प्रधानमंत्रीन पुजा केली आनी बीजेपी गोवा ह्या पेजीचेर जो पोस्ट घातलेलो आसा थंयसरूय पळया वाहन वाघ. आतां तुमी स्वताच जाण गोवा बीजेपीचे स्वताच जाण पंतप्रधान मोदीक किंमत दिना हेजे वयल्यान कळोन येता. कित्याक तर तुमकां वाघ नाका, टायगर रिझर्व नाका गोंयांत. स्वप्नेश शेर्लेकरांचो व्हिडिओ काढला तो पळोवन एका भाजपा कार्यकर्त्यान स्वप्नेशाक फोन करून ताका बरोच वडीर काडलो. आपले आनी स्वप्नेशाचे वैयक्तीक कांयच ना, पूण भाजपा कार्यकर्त्यांनी देवीची पुजा करची न्हू, तिचे तोंड लेगीत पळोवचें न्हू ही स्वप्नेशाची उतरां आयकून आपूण ताचेर चाळविल्ल्याचे भाजपा कार्यकर्तो महानंद अस्नोडकार सांगता. आयकात. म्हाजें तेजें पर्सनली रिलेशन ना, हांवूय ताका कितें वळखता अशें ना. पूण खुबशे व्हिडिओ तेजे हांव आयकतालो. पूण ज्या पद्दतीन तेणी काल जो व्हिडिओ काडलो म्हाका ताट मानेन सांगचें दिसता की हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्ता लास्ट 35 इयर्स. त्या पंतप्रधानाच्या अगेन्स्ट उलोवप ओके अंडरस्टूड जाता, पूण ज्या वेळार तो देवाचेर पावता, नवरात्रेचे देवीचेर पावता की भाजपवाले हे नालायक लोक आसा, हे भाजपवाले हलकट लोक आसा, हलकट कळ्ळें. परत तेंच वापरतालो. आमी लाचार लोक भाजपचे कार्यकर्ते आसा, जे भाजपची जी पूर्ण टीम आसा ती लाचार आसा. ते म्हणटा तेणी अशें म्हटलें की आमी भाजपच्या लोकांनी मोस्टली की देवीची खंय पुजा बिजा करच्यो न्हू, आमी खंय तेजी
तोंड सुद्धा देवीच्या पळोवपाचे लायकीचे ना व एकदम चुकीचे अपशब्द तेणी वापरलेले आसा. त्यानंतर तो वाघाचेर वयता कितें वयता तेजेर कांयच म्हजें म्हणणें ना. वयचो तेणी सगळे वयचो. मंत्र्यांच्या बायलांच्या फोटवांची खंय आमी पुजा करची म्हणजे ह्या दिसांनी त्या देवीचो अपमान करप. भारत मातेचे म्हणजे ज्या भारत मातेन ज्यो महिला त्यांचो तेणी अपमान केलो. भाजपा ही बाउन्सर जनता पार्टी जावन रावल्या. ही भारतीय संस्कृती न्हीच. जे मनीस गोंय राखपा खातीर वावुरतात तांकां फोन करून धमकी दिवप ही कसली संस्कृती काय म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय विचारता. स्वप्नेशाक धमकी दिल्ल्या मनशाक जाता तितले बेगीन अटक करची म्हणूनय विजयान मागला. ही जी पार्टी आहा ती ही बाउन्सर जनता पार्टीच जाल्ली आहा. ही भारतीयता ही न्हीच, हे भारतीय संस्कृती न्हीच की फोन मारून जे मनीस गोंय राखपा खातीर झगडटात तांकां धमक्यो दिवप, तुमकां आपूण हें करतले तें करतले म्हूण सांगप. ही कसली संस्कृती? कसलें राम राज्य? त्या रामाक मारलो पचलें, आतां हाका करुया म्हणून अशें चिंतलां आसतलें तांणी. आनी हांव मागता सरकारा कडेन, चड करून गव्हर्नरा कडेन, गव्हर्नरान त्या दिसा पयर स्टेटमेंट काडिल्लो आहा की वी हॅव टू गेट टू द बॉटम ऑफ दीस म्हणून. हाव यू विल गेट टू द बॉटम? अरेस्ट दीस फेलो इमिजिएटली. हो स्वप्नेश शेल्लेकाराक जी धमकी दिल्या ताका इमिजिएट अरेस्ट करपाक जाय. अरेस्ट जर करना जाल्यार सरकारचे डायरेक्ट इंटरफियरन्स आहा इन एवरी पॉलिटिकल दीस. नॉट ओन्ली दीस, सरकार बॅक करता एक्टिविस्टांक अटॅक कर म्हणून. आतां ते पळय रामाच्या मॅटरान ते म्हणटात की ताणें स्टेटमेंट दिवंक ना. स्वप्नेशाच्या मॅटरान कितें आहा? कितें गेलें पुलिसान? खंय गेलो राहुल गुप्ता? कितें जालें तांचें? काय रावल्या कोणाची डायरेक्शनां घेवपाक? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कापस्ताद आसा जाल्यार मुरगांवच्या एक्काय घराक हात लावन दाखयत अशी शिटकावणी आमदार संकल्प आमोणकरान मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांक दिली. मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचे कांय अधिकारी कांय घरां मातये परवान करपाक आयिल्ले तेन्ना आमदार संकल्प आनी अधिकाऱ्यां मदीं वादावादी जाली. घर म्हणटा ते मोडमोकळून केन्ना डेमोलिश जावपाक दिना, कोणाक हात लावपाक दिना. आनी हांव तुमकां एलपीएकूय चॅलेंज करता, तुमी एक घराक दाखोवन हात लावन दाखयचो. तुमचे कडेन दम आसा न्हू, हात लावन दाखयचो. तो कोर्टाची ऑर्डर तुमी हाडटा म्हणटा पळय, तुमी कशें आसा, तुमी भिवकूड म्हणून तुमी उठसूट फक्त कोर्टान धांवता, तुमी उलोवपाक सुद्दां तयार आसना. शुक्रारा मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचे अधिकारी मुरगांवची घरां पाडपाक आयिल्ले तेन्ना थळावो आमदार संकल्प आमोणकार तशेंच मुरगांवचे थळावे आनी बंदर प्राधिकरणाचे अधिकाऱ्यां मदीं वादावादी जाली. एके वटेन मुख्यमंत्री घरां चालवार करपाक सोदता आनी तुमी ती मोडून उडोवपाक आयल्यात काय म्हूण संकल्पान मुरगांव प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांक विचारले. बाकीचे आपल्याक कांयच सांगू नाकात. कापस्ताद आसा जाल्यार मुरगांवच्या एका तरी घराक हात लावन दाखयात अशी शिटकावणी आमदार संकल्प आमोणकरान बंदर प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांक दिली. पळयात हे कुफुसांव. हो विशय आतांचो विशय न्हू. हो विशय जो आसा तो म्हाका दिसता हे घर जे आसा एक्झिस्टींग हे ताका जाली ऑलमोस्ट 90 years. सो एक 100 वर्साचें घर जे हांगा आसा पोर्चुगीज टायमा वरसून आनी तेजे पेपर म्हणटा ते अनिला कडेन आसा. सर्वे नंबर जो आसा तेजेर आसा. जे सर्वे भितर थंयसर ते घर एक्झिस्टींग आसा म्हणून दाखयता. प्लस ते नांवाचेर आसा घर. ललिता काणकोणकर, आनंदुरी ग्रँडफादराचे ज्या आज्याच्या नांवाचेर घर आसा. आनी हो विशय इतलो आसतना सुद्दां हो विशय हांवें एसेंब्लीन मांडलो. एंड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस म्हाका एश्युरन्स दिले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान, आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर श्री बाबूश मनसरा तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्लेले. आनी म्हाका खंय तरी दिसता हेच्या फाटल्यान गव्हर्मेंट लेवलाचेर खंय तरी मिस्टेक जाल्लेली आसा सर्वेच्या भितर. आयज सर्वे खंय तरी रॉंग जाल्लेली आसा. कित्याक जेन्ना एक्झिस्टींग हाऊस ऑलरेडी आसा सर्वेचेर दाखयता आनी जेन्ना ही जागो एमपीटीन विकतो घेतला म्हणटा जाल्यार तुमी जी एक्झिस्टींग घर आसा तांकां तुमी डेमोलिश करूंक शकना. आनी हो एक मनशाचो अधिकार. आनी जेन्ना गव्हर्मेंट स्वता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचो अनावन्स करता की जितली घरां आसा गव्हर्मेंट लँडाचेर ती आमी रेग्युलरायज करतली जाल्यार हेज्या भितर एमपीए खंय तरी येता आनी मदीं असली लाडींग चिंगला करपाक सोदता. हांवें पयलींच सांगलेलो आसा जेन्नाच्यान हांव आमदार जालोलो मुरगांवान म्हणटा ते एक घर हांव डेमोलिश करपाक दिवना. कित्याक आमी खूब डेमोलिशन पयलें मुरगांवान पयलीं खूब घरां पयलीं बायणाचें सगळें डेमोलिशन जावन गेलें. चडायचेर इंडिव्हिज्युअली टार्गेट करून डेमोलिशन केल्लेली आसा घरां. बट हेन फुडें मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन एक घर डेमोलिश जावपाक दिवपाना. आनी हांव अजुनूय चॅलेंज करता, एमपीएकूय चॅलेंज करता आनी सगळ्यांक चॅलेंज करता एक घर डेमोलिश करून दाखया. आमी अशेंच उबे रावतले सगळे लोक
आमचे मुरगांवचे उबे रावतले, बट एका घराक आमी हात लावपाक दिवपा ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री आणि आयडीसीचे अध्यक्ष उद्देगीक वसणुकेच्या वर्सुकी बसतेक हाजीर रावप हे फक्त गोंयांतूच शक्य आसा. गोंयांतल्या उद्देगाविशीं आशिल्ल्या आमच्या तळमळी खातीर हे बसकेक आमी हाजीर रावले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. वेर्णा उद्देगीक वसणुकेच्या वर्सुकी सर्वसाधारण बसके वेळार मुख्यमंत्री उलयले. चीफ मिनिस्टर आणि आयडीसी चेअरमॅन हांव विचार करतालो की एन्युअल जनरल बॉडी मिटिंगेक चीफ मिनिस्टर, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आणि आयडीसी चेअरमॅन हे फक्त गोंयांतूच जावपाक शकता आणि खंयसर इट इज नॉट पॉसिबल. तुम्ही म्हणटाले आमकां टायम आसा म्हणून आमी तिगूय आयल्या काय म्हणून, बरेचशे फावटी आमी बेकार आसा म्हणून आयल्या काय म्हणून अशें दिसता, पण आमी बेकार ना. हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता. इट इज एन इंडस्ट्री खातीर आमचें आशिल्लें पॅशन, इंडस्ट्री खातीर आशिल्लो आमचो आमी जें काम करता ते अनलेस एंड अंटील आमी तुमचे कडेन डायलॉग करिना, उलयना आनी ह्या मिटिंगेन येवन जर तुमकां एप्रिसिएट करिना जाल्यार इंडस्ट्रीज फुडें वचूंक शकना. म्हणून मुद्दामून हांव आयलो. अदरवायज एज अ चीफ मिनिस्टर खंयच्या एसोसिएशनाच्या मिटिंगेक येवप इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आजूय म्हज्या ऑफिसान जवळपास 48 चड गट्टे पडल्या फायल क्लियर करपाच्यो. But still, I find the time for this annual general body meeting. Kalpak has specially invited me. CM तू येवपाकूच जाय म्हणपाक फर्स्ट टायम, म्हणजे आमी खूब फावटी आपयता बट तू येयना. हांव म्हणलें ह्या फावटी येतलोच म्हणून ताका सांगलें. सेकंड, आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग फॉर युअर एसोसिएशन. यू हॅव कॉंग्रॅच्युलेटेड द नेशन बिल्डर्स. तुम्ही भुरग्यांक कॉंग्रॅच्युलेट केला, त्या खातीर तुमच्या मनापासून. मडगावच्या मनोविकास विद्यालयात शालेय पावण्यार पथनाट्य सर्तीचें आयोजन केल्लें. हे कार्यावळीक गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. कोडार वाठारात येवपी आयआयटी प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध कायम आसा. हे फाटभुंयेर थळाव्यांनी कृषी मंत्री रवी नायक हांकां आयआयटी विरोधात निवेदन भेटयलें आनी तेंको दिवपाची मागणी केली. उपरांत हे विशीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन उलोवप करतले अशें आश्वासन मंत्री रवी नायक हांणी ह्या वेळार दिलें. पयलीं दिवपाक जाय आशिल्लें, पूण आमकांच मातसो लेट जालो. ते एक ज्येष्ठ नेते आणि बहुजन समाजाचे एक ते ज्येष्ठ नेते आणि आयज एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा ते, आणि बहुजन समाजाच्या लोकांक लागून त्यांनी हाजे पयलीं खुबशें काम केल्लें आसा. आणि ते एक्स चीफ मिनिस्टर आशिल्ले गोंयचे, तेन्नाय तेणी आमच्या बहुजन समाजाच्या लोकांक लागून खुबशें काम केल्लें आसा. आणि तेच अपेक्षेन आमी आयज तेंचे कडेन निवेदन घेवन केल्लें. आनी ते प्रमाणे तेणें आमकां आश्वासनूय दिल्लें आसा की आमी एक एस टी समाजाच्या तर्फे आमी तेका निवेदन दिल्लें आसा. आणि तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की आमी आणि जमीन आमकां की आमी जी पसंत खाता ती पसंत आमकां जमीन मेळटली अशें ते अशें फेमा कडेन ते उलोवप आमकां भेटलें. आनी आयज पर्यंत आमी ते की रमेश सावळकाराक दिला, तेच्या नंतर गणेश गांवकाराक दिल्लें आसा, कॅप्टन गिराजी दिल्लें आसा, विजय संतानाय दिल्लें आसा, आपाचे गिरीश बोरकाराक दिल्लें आसा, आपाचे जे कोण येतले आमचे पालेकर तांकां दिल्लें आसा. अशे पद्दतीन आमी सगळ्यांक निवेदन दिल्लें आसा. निवेदन दिवपाचें कारण अशें आसा की आमी खरेखरच थंय शेतकरी आसा, शेती समाजाचे लोक थंय कश्ट करून खातात, हे लोकांक कळपाक जाय. आनीक आमी परत परत तें सांगतात की जेका कोणाक दिसता थंय आयआयटी जावची अशी म्हणून तेंच्यांनी एक विजीट करचें, जेणे करून तांकांय कळटलें की बाबा आमी हांगा आयआयटी कित्याक नाका म्हणटा. ढवळे आशिल्ल्या बेकायदेशीर बंगारड्ड्याची फोंडेची मलायकी अधिकारी, मामलेदार आणि कवळे पंचायतीच्या मंडळान पळोवणी केली. वाठारांत बॅरलांनी उदक साठोवन दवरिल्ल्यान जळारांची पैदास जाल्यार देखून ही बॅरलां खाली करपाचो आदेश दिला. तशेंच बंगारड्डेवाल्याक नोटीस धाडून ते मातये बरोवन करतले अशें सरपंच मनोज नायक हिणें सांगलें.
आज आमी हांगासर इन्स्पेक्शन दवरलेलें आसा. चवथी पयलीं आमचें हियरींग आशिल्लें डेप्युटी कलेक्टराक आनी तेणी थंय हियरिंगाक आमकां सांगलें की तुमी सगळ्यांक घेवन एक परत इन्स्पेक्शन हांगासर करा म्हणून. आज आमच्या वांगडा पॉल्युशन कंट्रोल हेल्थाची मॅडम आसा, मागीर आमलेच्या ऑफिसांतले आसा, अशें जेंकां पळय आमी लॅटर केल्ली पोलीस सगळे आज आमच्या वांगडा इन्स्पेक्शन आसा हांगासर. गेले एक 2-3 म्हयने पयलीं आमी इन्स्पेक्शन हांगासर केल्लें, तुमी सगळे आमच्या वांगडा आशिल्ले. तेन्ना सगळ्यांक आमी हांगासर ऑर्डर दिली की हे परिसर खाली करा म्हणून. आनी काही लोकांनी पंचायतीन येवन मेळून सुद्दां आमकां सांगलें की आमी खाली करता म्हणून. आनी जाता कितें हांगासर नंबर घेतात की घर बांदता म्हणून, आनी तो नंबर घराक घेवन एका नंबराचेर हांगासर ते कितले कनेक्शन घेता कितें करता तें आमकां कांयच कळना. आनी आमी समज येवन विचारलें बाय बिराडा आसा जाल्यार ते आमी बिराड दवरुना म्हणटा. जेन्ना लोकांले दार पण आसा आमी भितर वचून ते पळोवंक शकना की भितर कितें करता म्हणून. आतां आज हांवें पळयलां थंय फाटल्यान खर्च सामकी हळशीक आसा. तर आमचे हेल्थाची मॅडमूय बेजार जाली सामकी पळोवपाक, कित्याक लोक हे आमचे पासून सगळें लिपोवन दवरता. पूण आज हांवें सगळ्यांकूच सांगलें की आज म्हाजें लास्ट इन्स्पेक्शन आसतलें, कित्याक 2022 ऑगस्ट 2022 आमी निवडून आयिल्लीं आनी त्या वेळाचेर आमी एस्क्रेपाचेर आमी होल पंचायतीचे आमी 9 मेंबर आसा. म्हाका तुमकां सगळें खबर आसा की आमी कितले फावटी हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें आसा म्हणून. हेजे पयलीं आमी 7 आमी डेमोलिश केल्ले, त्या जाग्याचेर आयज परत थंय नवे उबे जाले. म्हणजे आमी गेले म्हणटा येतात त्या टायमार आमकां ते ओनर सांगता आमी फाल्यां काडटा 15 दिसांनी, फक्त आमकां अशें एक उलकावणी दितात की आमी काडटा म्हणून. आमी हांगा आमची टीम येतलीच फ्रिक्वेंटली. आमी परत सॅनिटेशन पार्ट जो आमचो आसा आमी खंय ब्रिडींग आसा जाल्यार आमी पळयतली. तशेंच हांगा जे रजिस्टर्ड हावसीस आसा तांकां रिक्वेस्ट करता ते जर समजा कोणाक रेंटेड दिता जाल्यार तांची इन्फॉर्मेशन त्यांनी पंचायतीक दिवपाक जाय. तांकां खबर आसपाक जाय. देर आर सम फॅमिलीज आर स्टेईंग फॉर लास्ट 2 years दे से, but owner is denying. The resident is telling that he's staying for last 2 years. So, but this is the teamwork. If we have to clean and have a proper area, we need to work with the full team. So I request the Panchayat and also the other departments to come forward to help in this cleaning this area, because there is a poor sanitation, lot of garbage is there, and which is again a risk for any other incidents. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. Namaskar. On this World Tourism Day, I begin by thanking the heroes of tourism, both visible and invisible. The visible ones, our hoteliers, guides, chefs, waiters, lifeguards, taxi drivers, and shack owners who every traveler meets. And the invisible ones, our farmers who grow the food, our artisans who preserve our culture, and our women and youth in self-help groups who keep communities thriving. Together, they make every journey in Goa possible. Hence, it is my firm belief that tourism is not just a department, it is a living ecosystem of people, culture, nature, and innovation that keeps Goa vibrant and the world connected. Through our homestay policy, women in rural Goa are becoming entrepreneurs and hosts, showcasing authentic village life. And our drone didis are proving that women can be at the forefront of technology, keeping tourism safe, sustainable, and future ready. This year's theme, Tourism and Sustainable Transformation, reminds us that tourism is about people, the environment, and the economy. Goa was the first in the country to adopt to regenerative tourism, placing our communities, ecology, and livelihoods at the heart of development. This September, we turned that vision into action. Students walked heritage lanes, seniors and children cruised our rivers for the first time, and travelers explored glowing forests, cycling trails, bread making, and coconut harvesting. Tourism here became inclusive, joyful, and sustainable. As I interacted with the children of Balbhavan, I am reminded that the children are the future of Goa, and that tourism is about more than journeys we take today. It is about the legacy we leave for tomorrow. We also hosted the India's largest ever tourism stakeholder meet, proving that Goa is not just a destination, but a hub for collaboration.
Guided by the G20 Goa roadmap and under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, with the constant support of our Chief Minister Dr. Pramod Sawant ji and the vision of our Union Tourism Minister Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, we are showing how Dekho Apna Desh and Chalo India translate into action. Goa's uniqueness lies in its people, warm, resilient and proud of their heritage. And that's why Goa stands as the ideal example of tourism and sustainable transformation. Goa beyond beaches, Goa for all. Jai Hind, Jai Gomantak.